नमस्कार. सांस्कृतिक गोय कार्यावळीन तुमचे स्वागत. आज आम्ही आयल्यात शिरगांवा श्री देवी लयराईच्या देवळान. देवी लयराई आपल्या स भयणी आणि एका भावा बरोबर हत्तीचेर बसून घाटमार्गान गोयान मये गावान आयली. ही 8 भावंडा म्हळ्यार लयराई, केळबाई, महामाया, मीराबाई, मोरजाई, अजिदीपा, शीतलाई आणि तांचो भाव श्री खेतोबा. कालांतरान ही पवित्र पूजनी भावंडा वेगळ्या जाग्यांचेर स्थलांतरित जाली. श्री देवी लयराई पवित्र अशा शिरगांवा वाठारान रावली. गुढीपाडवो जालो की वेद लागता श्री देवी लयराई जत्रेचे. देवीची जत्रा म्हळ्यार सगळ्या गोंयकारां आणि आईच्या भाविकां खातीर एक परब. श्री सायबिणीचे धोंड म्हयनोभर शिवराक रावतात आणि जत्रेचे पयलींचे 5 दीस सोवळे पाळटात. प्रत्येक वाठारांतले धोंड पंगड करून हे 5 दीस देवळां, मंटप अशा पवित्र स्थानांचेर एकठांय रावतात. जेवण लेगीत ओल्यांनी रांदतात. धोंड जत्रेच्या पयले दीस व्हडले जेवण करतात. वाठारांतल्या लोकांक सोयऱ्या दायऱ्यांक जेवण दितात. जत्रे दिसा सकाळीच धोंड आपापल्या गावांतल्यान शिरगांवा पावता. धोंडाच्या तळयेन न्हावन धवें धोतर न्हेसता, आंगार धवो वालो घेता आनी हातांत वेत घेवन देवळान वचून देवीचे दर्शन घेता. दीस वयर सरता तशी धोंडांची गर्दी वाडूंक लागता. 22 चौगुले म्हणजेच देवळाचे मानकरी श्री देवी लयराईची चिरा म्हणजेच उत्सव मूर्ती मुड्डेर ह्या देवीच्या आदिस्थानार व्हरता. त्याच जाग्यार नवीन धोंड मनयले गेले वता. हो कार्यक्रम राती 8 मेरेन चालूच असता. 8 वरांचेर देवी परत आपल्या देवळान येता. चौगुले रातच्या 11, 11:30 वरांचेर श्री देवी लयराईक कळस रूपान हुमकणा लागीं व्हरता. देवीचो भार येवन हुमकणा अग्नी घातलो वता. हुमकण पेटू लागतकीच धोंडांक एक वेगळोच हुरूप येवपाक लागता. हुमकणा कडल्यान देवी धोंडाच्या तळयेर वता. वर्सुकी कलशांतले उदक बदलपाचो कार्यक्रम जाता. देवीची महती इतकी थोर. गेल्या वर्सा मोगऱ्याचो कळो घाल्लो कळशान तो तसोच तुमकां ताजो टवटवीत ह्या वर्सा लेगीत पळोवंक मेळटा. रातच्या सुमारे 2 ते 3 वरांक धोंडांचे अग्निदिव्याक सुरू जाता. सायबिणीच्या कृपेन सगळे धोंड हमखणांतल्यान सुखरूप पार जाता. नी शेवटी श्री देवी लयराई कलश रूपान अग्निदिव्य पार करता. हमखण जातकीच देवीक चवाटो ह्या स्थानार हाडलें वता. थोडो वेळ विसावो घेवन सांज वेळार श्री देवी लयराई कलश रूपान गांवभर फिरून लोकांक आशीर्वाद दिता. फुडचे 4 दीस देवीचो कौलोत्सव चालू असता. प्रत्येकाच्या घरा वचून देवी आपली सासाय दाखयता. अशे तरेन आमची आई श्री देवी लयराईची जत्रा मनयली वता. आमची ही कार्यावळ तुमकां कशी लागली हे कमेंट करून आमकां नक्कीच कळोवचें आणि आमचो फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून आमची उर्बा वाडोवची. देव बरें करूं.